श्री हरिगुरुभ्यो नमः. मुल्की नरसिंहदेवाक पायम पडताची आमगेले काशीमठ स्वाम्याला चरणाक वंदन करताची सुरवे अध्याय श्रीमद भगवद्गीताचे श्लोक मुंदरसितरस. आज आमी अर्जुन उवाच दक्कोन 28th श्लोकाचे सेकंड हाफ दक्कोन स्टार्ट करूया. हंगा हांव हाजे विशीं तुमकां विस्तार जावन कसले सांगतरस म्हळ्यार ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾचे सुरवे अध्यायांतू ಕೆಲವು ಕಡೆನ 47 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ म्हणून सांगला, ಕೆಲವು कडेन 46 श्लोकास म्हणून सांगला. तांत कसनय व्यत्यास ना. इत्याक म्हळ्यार हांग दाखोवन आमी हे 28th श्लोका सांगताना एक लायन अर्जुन उवाच दाखोवन इंटरमिडियेटाचेर स्टार्ट जाता. सो अर्जुन उवाच दाखोवन आतां अभय प्रसाद तुमगेले द्राक the second half line of 28th श्लोका आणि 29th श्लोकाचे 2 लाईन सांगून दाखयता. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते. हांव फुडले एपिसोडांत तुमगेला सांगिल्लें सर 28th श्लोका मिनींग अर्जुन कृष्णा लागीं सांगता, हे कृष्णा पळ पुराय जान आमगेले लेखतले आनी फ्रेंड्स कोण आनी आसा ती तांणी पुराय सलान युद्धाक तयार जावन राबलां ती म्हणून. तेच वेळार सीदंती मम गात्राणी मुखमच ताका ते तोंड सुकतरस ताका उलोवचा जातना ताका भंय जातरस ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड अँड फीलिंग लो दॅट ही हॅज टू फायट विथ हिज ओन पीपल म्हणून. तशें आसतना ताका अनेक ताजे पुराय ते डिप्रेशनाचे तागेले ते दुख्खाचे एक सिम्टम्स अंत भितर ताका फील जावचे स्टार्ट जाता. कसो जाता ताका सगळे अंगार एक नमुनो रोम पुराय निट जावन राबून आसता, पुराय भिवन आनी सगळे आंग ताका कडकड येतर आसता. हांव सगळे युद्ध भुमीत म्हगे लेखतला टू फायट कोरकामू तांकां पुराय हांव दिवशी मारकामू त्या मेजान साध्य वे म्हणून ताका मस्त एक नमुनो सिंपती भाव एक माय पास तांगेले वयरी सूर जावचे स्टार्ट जाता. तेची ताजे सिम्टम्स जारी ताणें मुखावेल श्लोकांतूय ताजे विस्तार जावन तो एकक श्लोकांतू कृष्णा लागीं तागेल फिलिंग्स ताका सांगता. आतां तुमगेल मुखारी 30th श्लोक अभय प्रसाद सांगता. गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः. गांडीवम आमकां पुराय जाणां गोत्ता सर अर्जुनाले ते एक मस्त स्ट्रांग जावन आशिल्ले तागेले ते बिल्लू बाण पुराय जाणांक आमकां गोत्ता सर गांडीवा बग्गे. ते कितले पवरफूल म्हळ्यार ताणें ताजे ते स्ट्रिंग कसो आसा ते अशी दोन अशी सोडताना ताजी सावंडाकची पुराय जनाक एक नमुनो भंय जाता आशिल्ले ताजे निमित्त कंपन जाता आशिल्ले. पीपल यूज टू ट्रेम्बल वेन दे हियर द सावंड ऑफ गांडीवा. तसले अस्त्र तागेले हाता आसतना ह्या मोमेंटारी ताका ते माय पासर बुड्डून आसतना तागेले हाता दाखोवन ते गांडीव जरवतरस म्हणून कृष्णा लागीं तो सांगता. असले स्थितीर म्हगेले सगळे अंगाक एक नमुनो उज्ज सो जातरस आनी कसं की म्हगेले मनांत ही स्टार्ट्स हॅविंग इल्युशन्स मुखावेले भविश्य सगळे कुरुक्षेत्र भुंयचेर पुराय जने मरता ती म्हळ्यार एक मनांत भावने येवन ताका सगळे आंग पुराय जळ्ळा वेरी ताका फिलींग जाता. आतां आमी आयचे एपिसोडांत 28th दाखून प्रारंभ करून 30th श्लोका दाखून कंटिन्यू करून आमी 32 ताय वतात. इता म्हळ्यार एचे अर्थारी अर्जुन एकक श्लोक सांगताना ताणें त्या भयभीत जावन आशिल्ले परिस्थिती विशयांतूची आसा. सो आयचे आमगेल्या एपिसोडांतू आमी मुखावेल श्लोक 31st श्लोका वरेन आनी 32nd श्लोका अभय प्रसाद सांगता. आतां फस्टाक 31st श्लोका.
निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे. Arjuna was disillusioned and he became superstitious. What kind of superstitiousness? He was seeing all kind of bad omens in his mind. In front of him, he could see that his relatives are there who may end up by getting killed. So असं एक परिस्थिती अर्जुन कृष्णालागी सांगता. म्हाका कसं की पुरा एक नमुना अपशकुनशें दिसता रस हांगा मुखावेल भविश्य पळोवचा गेल्यार म्हाका कसं नाही दिसना. पुराय जनाले मरण मात्र दिसता रस आनी त्या एक अपशकुनशें हांगा म्हाका पुराय एद्राक दिसता रस. हांव कशी अंतू मुखार सुयेता ह्या युद्धांत हांव मुखार सुच्या साध्य म्हणून कृष्णालागी सांगता. तेवे ताका ह्या श्लोकांतू अर्जुनान कृष्णाक केशवा म्हूण सांगला. तूं केशी म्हळ्यार एक राक्षसाक दिवश मारलेलो तूं हे केशवा तूं अर्थ करून घे हे मेजान साध्य हांव म्हाका सकी हांगा पुराय वायट अपशकून दिसता रस म्हाका कशी मुखार सुची म्हूण म्हाका कळताना म्हूण. अभय प्रसाद 31st श्लोका आतां सांगता. 32nd श्लोका तुमगेल्या हत्र सांगता. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. अर्जुन सांगता म्हाका असले परिस्थिती रे म्हाका राज्य जाय की म्हाका यशस जाय की म्हाका कसनय अगत्य ना कृष्णा. म्हाका येद्रा दिसचे म्हगेले भावंड आनी म्हगेले लेखतले मात्र आनी म्हगेले पुराय सख पुराय म्हगेले फ्रेंड्स तांणी दिसता शिवाय म्हाका कोणूय शत्रू जावन दिसता ना ते. म्हाका हांकां पुराय दिवश मारून म्हाका राज्य आसून कसो प्रयोजन ना. आय डोंट थिंक अँड सी एनी गुड बाय किल्लिंग माय रिलेटिव्स अँड फ्रेंड्स. वॉट वील आय गेट थ्रू द किंगडम ओ गोविंदा म्हूण गोविंदा म्हणून नांव आतां कृष्णाक रेफर करता गोविंदा म्हूण म्हणटा. गोविंदा म्हळ्यार तो पुराय ते गोवा मध्ये आशिल्लो कृष्ण पुराय जनाक मोगाचो पुराय नमनाचे पुराय कसकसा जत म्हणून कळल तसल देव तो सगळेची पक्षी प्राणी. गोविंदा म्हळ्यार आमकां एक गाय म्हळ्यार एक कामधेनू न्हय पुराय तांत भितर आसा. तशें आसतना सगळे जगत्य कळल तूं गोविंदा तुका अर्थ जायना वय हांव हांगा मुखारी प्रोसीड करून म्हाका हाजे निमित्ते कसो फायदो आसा म्हणून मस्त बेजारी मस्त डिप्रेस जावन कृष्णा लागी तो सांगता. मुखावेल अध्यायांतू आमी 33rd श्लोका आनी 34th श्लोका आमी आयकुया. आजीक हांगाच आमी मुक्ताय करता ती. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद. धन्यवाद.